सगळ्यांकाही नमस्कारू. आयतारचे सकाळी 8:30 या वाराचे प्रमुख सुद्दी समाचार घेऊन आम्ही तुमगेल मुखारी आयलसाची. आता सुरवेचे समाचार. श्री तिरुमल तथा श्री लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान उಳ್ಳाल हांगा शोभाकृत नाम संवत्सराचे ब्रह्मऋतू मार्च 28 आणि मृगबेटे मार्च 27 मस्त चंद रितीरी चल्लालस. ताजी एक दृश्यावळी आता तुम्ही पळयत आसाची. सुरतकलचे काशी मठाक या वर्स 50चे सुवर्ण संभ्रम. आमगेले उल्लो देव श्रीमद परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले आशया वरीची काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य मार्गदर्शनारी सुरतकलांतशे काशी मठाचे शाखा मठ चंद रितीरी नवनिर्माण जावन आमगेल मुखार आसा. त्या नवनिर्माण काशी मठाक स्वाम्यान भेट दिवन मठाचें उद्घाटन केलेलें आसा. ताजें एक सुंदर दृश्य आतां तुमगेल मुखारी.
एक दिवस आमगेल्या राघवेन स्वाम्याल पुण्यतिथी देवा पळयलेले स्वाम्याल पुण्यतिथी कित्या आमगेले मठांतू शुरवेक विजयन स्वाम्यान दिमचे आनीक रामचंद्र आशिल्लो पट्टा देव मागीर केशवेन स्वामी आतां परां दिसा पुण्यतिथी ते केशवेन स्वाम्याल पुण्यतिथी केशवेन स्वाम्याक वेदव्यास मेळ्ळलो गंगेन स्नान करचें पंचगंगा घाटान तो पट्टा देव आनी एक पट्टा देव म्हळ्यार नरसिंह प्रसन्न नरसिंह स्वाम्याक नरसिंहाक दर्शन जालें न्हय म्हूण सांगतात व्हड विद्वांस तांगेन जीवमान भिंगल्यारी व्हड सुरतकल काशी मठांतू आराधन जावचे देव आमगेले श्री वीर व्यंकटेश कटिंतू म्हळ्यार कुलटांतू कटारी घेवन श्रीदेवी भूदेवी वट्टू रब्बिलो श्री वीर व्यंकटेशू ते पट्टा देव जाल्यारी श्रीदेवी भूदेवी वट्टशे श्री लक्ष्मी व्यंकटेशू आनी श्री लक्ष्मी नरसिंह देव ते उत्सवा मुर्ती हे देवाक थंय पुनर्प्रतिश्ठा जावचे दृश्य आमगेले काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वाम्याले दिव्य करकमलान चल्ला तसले पुरा विशेष कार्यक्रम तुम्ही आता पळयत आसची वच्या काशी मठाच्या शाखा मठांतू जल्ल तसले देवाल्या पुनर्प्रतिश्ठा कार्यक्रमाचे एक दृश्य दोळबोर्न पळोवन येवया. सपरिवार लक्ष्मी वेंकटेश पुनर्प्रतिष्ठापनाद मुहूर्त समूहूर्तमस्तु देववन्तः ब्रुवन्तो
आज ही होडीक दिवस आमगेल केशवन स्वाम्याली पुण्यतिथी. मात्र नाही आम्ही आई सकाळी देवाला प्रार्थना करचे ना ते वेळेर आमकां एक उडगा आसयलो. आज आमगेल व्हड स्वाम्याले स्वामी चैत्रांतुले आमी चांद्रमान सौरमान न्हय जाल्यार सौरमाना प्रकार स्वामी मीनमासांतुले स्वाती नक्षत्र मला स्वाम्यान नक्षत्र जन्म नक्षत्र केरला आनी आमची गेल्यानी तांकां गोत ना चांद्र देवस्थान आचरण न्ही आसच्या पुरो जाल्यार मीनम मेड मेडवम सिंह तशी सांगची तांणी तशी स्वाम्याले नक्षत्री खंयचे जन्म नक्षत्र आमी चांद्रमान रे समज सांगल्यार स्वाम्यान नक्षत्र आचरण कोरका जाल्यार खंयचे चैत्र मासांत जायना इथे आम्हाला स्वामी जाले अधिक मासांत अधिक मास तो जाम घाला आनी 60 वर्ष वचूं का अधिक मासांत जालेले स्वामी मीन मासांत तुले 16 म्हळ्यार ते आतां आमी सांगताय न्हय तशी डेट ऑफ बर्थ मीना मासांत 16 तारीख तशी आयज स्वाम्यान नक्षत्र ही आमकां आई उडगा आसनाशिल्लो आमी मुहूर्त दिल्लो जाल्यार देवान तशी एक काण घेतले कितें एक पुण्यतिथी आमगेले केशवन फाम्याल पुण्यतिथी म्हळ्यार केशवन स्वामी म्हळ्यार कोण सर्वांक कळ्ळा म्हूण न्हय व्हड तपस्वी स्वामी म्हूण सांगतात व्हड आमगेल्या संस्थानाक पुण्य संपादन करून दिल्लेले स्वामी म्हूण सांगता कित्याक आमगेल्या संस्थानाक प्रधान देव आशिल्लो रामचंद्र आमकां विजयन स्वाम्यांनी देव दिल्लो म्हळ्यार रामचंद्राक तो संस्थानाक पडटा देव यादवेन स्वाम्याक तांगेले शिष्य केशवन स्वामी तांकां बळया की पंचगंगा घाटांत 5 गंग मेळटा म्हण थंय तांणी थंय आमी स्नान कोरका म्हणटा ती विशेष तांतूं स्नान करचें ना वेदव्यासू तांकां मेळ्ळोलो तें दुखून संस्थाना पट्टा देव वेदव्यास जाल्लो ते वेदव्यास संस्थानाक अनुग्रह करचे कारणीभूत जाल्ले स्वामी मंगळूरच्या ಕೊಂಚಾಡಿಂತೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಸ್ತ್ ಚಂದಾಯರಿ ಚಲಲಸ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಹಂಗ आमगेल्या GSB युवक वृंद ಕೊಂಚಾಡಿ तांगेल तर्फेन श्री श्रीनिवास कल्याणोत्सव मस्त चंदायरी जाल्ला.
उडुपी जिल्ल्यांतू कल्याणपुरांतू अशा आमगेल्या श्री ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ನಿಧಿ ಕಲಶ ಪೂರ್ವಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆಲ್ಲೆ. परम पूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामेला दिव्य करकमलान मार्च 25 तारखेक सोमारा सकाळी 7:10 कल्याणपुर श्री ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानांतू निधी कलश पूर्वक शिलान्यास ಚೆಲ್ಲೆ. संयमेंद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमेंद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमेंद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमेंद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमेंद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमेंद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद. कर्नाटकाच्या होन्नावरांतू अशा श्री राम मंदिरांतू काशी मठाच्या गुरु परंपरेच्या श्री यादवेंद्र तीर्थ स्वामेला पुण्यतिथी आराधना महोत्सव चलालस. केरळाच्या कानेगडांतू अशा ಹೊಸದುರ್ಗ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ अर्चन चलालस. त्या एक चंद दृश्यावळी आता आम्ही पळून येऊया. पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा. अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळव जय
ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಗಿಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಲ್ತಸಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ या वर्षे चल्लालस ताजे एक विचारू आता तुमगील मुखारी विंगड नावाधिक हॉस्पिटल ಒಟ್ಟು ಟೈಅಪ್ कोरनू 2 दिवसाच्या हेल्थ कॅम्प गौड सारस्वत समाज बसवनगुडी बेंगळूरू हांनी मांडून हाडलास. ह्या 2 दिवसाच्या कार्यक्रमांतू आमगेल समाजाच्या मस्त जनानं ह्या हेल्थ कॅम्पाच्या उपोग घेतिलस. महामाया स्टेशनरीज हाज्या मालिकू यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड हाज्या निर्देशकू श्री चेतन कामत हांनी डॉक्टर पुतळी प्रभू हांगेल्या वाल्डीक मार्च 25 तारीखेक मंगळूरच्या संघनिकेतनांतू बारी चंदायरी चल्लालस. श्री चंद्रकांत कामत हांनी श्रीमती लता कामत हांगेले पोतू श्री चेतन कामत हांकां हेब्रीच्या श्री बालकृष्ण प्रभू आणि श्रीमती भावना प्रभू हांगेल्या धुव दिवंगत वेदमूर्ती मुलकी श्री भास्कर भटमाम हांगेल्या नाती डॉक्टर पुतली प्रभू हांगेल वल्डीक मंगळूरच्या संघनिकेतनांतू मार्च 25 तारीखेक सोमारा बारी चंदायरी चल्ल. ह्या वल्डीके दिवसू मस्त जन गण्य लोकांना येवन वरत आणि वकलेक आशीर्वाद केल्लस. आमगेल्या GSB समाजाच्या डॉक्टर श्वेता कामत हांनी एप्रिलांतू एक वर्कशॉप करूक प्लॅन केल्लस. क्रियात्मक जावन तुमगेल्या भितर अशें आर्ट तुमगेल्या मनाक आनी जनांक खुशी जावचे रितीरी कशी आमी त्या उपोग करूं म्हणून डॉक्टर श्वेता कामत हांनी सांगिलस. तांगेल्या वर्कशॉप खंयचे रितीरी केन्ना आनी कशी तुमी ताका जॉयन जावेत म्हणून तांगेल्या उतरांतू आतां आयकून येवया. हॅलो नमस्कार. हांव डॉक्टर श्वेता कामत म्हणून MBBS ग्रॅज्युएट. म्हजेले हॉबीज पेंटींग डान्सिंग पोएट्री रायटींग तसले पुराय. म्हाका हँडीक्राफ्ट्स जाय म्हळ्यार मस्त इश्ट. तशी म्हगेली एक स्टोर आसा घरकडेची तितून अन्वेषम म्हणून सांगून तांतू हांव पेंटिंग्स हँडीक्राफ्ट्स पुरा दवरतास. तशी हांव एक वर्कशॉप करतास डेकुपाज म्हणून. डेकुपाजी म्हळ्यार एक फ्रेंच आर्ट. त्या वुडन बॉक्साक तसले पुरा कटआउट्स पेपर न्यूजपेपर कटआउट्स त्या पुरा अणसून घेवन ताका चंद करून डेकोरेट करचें ताका डेकुपाज म्हणचें. हें वर्कशॉप एप्रील 21 सकाळी 10 दुल्यान 12 थंय आसा हिपीप खुरे स्कुलांत. तें महालसा नारायणी टेंपल आसा न्हू थंय आसा. तातलें हिपीप खुरे स्कूल म्हणून आसा थंय मुगेले वर्कशॉप जाता आसा. तशी तुमी पुरा जाणां रेजिस्टर करपा जाल्यार मुगेले ह्या नंबराक फोन करून रेजिस्टर करायचे. हे नंबर 7204957213. थँक्यू. टँक कोब्रास ट्रॉफी सीझन 3
हें मार्च 23 आनी 24 मंगळूरच्या उर्वा ग्राउंडांतू फ्लडलायट टुर्नामेंट जावन चल्लालस ताजे एक हायलायट्स आतां तुमगेल मुखार And Karthik, both got a single. This time down the offside region, he tried to play. Now umpire is not interested, and the keeper is pretty sure that wicket to the left-handed batter Prasad Wilds, and the batter is trying to sweep the ball. He was trying. जरूर कोई शमशीर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 रन दूरी है और चैंपियन बनने का मौका सिर्फ 1 रन दूरी और विनिंग शॉट इसके साथ टैंक कोब्रास ट्रॉफी सीजन 3 की चैंपियन 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 आत्ता तुमगेल्या GSB समाचारांतू उद्योग समाचार लॉगिसियान हाजे फाउंडर आनी CEO श्री गौतम पै आनी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट हांतू 2 वर्साचे अनुभव आशिल्ल्या iOS ॲप डेव्हलपर्स हांकां काम दिवच्याक एक माहिती दिलेली आसा हाजे जॉब लोकेशन मंगळूरांतू आसता ह्या पोस्टरांतू तुमकां ताजे लिंक पळोवं तुमकां ह्या कामाक तुमी सूट जाताची तुमकां अनुकूल जाता तुमकां ह्या कामाक सेरूका म्हणून मन आसल्यार तुमी एप्लाय करेत तुमकां ह्या पोस्टरांत आशिल्ल्या चडती माहिती अनुकूल जाता म्हणून आमी लेखिल्लो आसा तुमकां आनीक उद्योग समाचारांतू आमी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियांतू मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज म्हळ्यार रेल्वेज रिक्रुटमेंट बोर्ड हांणी कामाक जनाक माहिती दिवच्या खातीर तुमकां तांतू उद्योगाक तुमी ताका सूट जाता म्हण जाल्यार तुमी एप्लाय करेत तुमकां ह्या पोस्टरांतू माहिती आसा टेक्निशियन ग्रेड उद्योगाक हांगा अवकाश आशिल्लो आसा लास्ट डेट एप्लाय करच्याक एप्रील 8 तुमी इतले वेळ पळयल्या ह्या वाराच्या प्रमुख सुद्दी मुखारी आयतारा आनी इतल्या विचार घेवन आनी इतल्या सुद्दी समाचार घेवन तुमगेले मुखारी आमी येताची न्यूज पळयल सगळ्यांकय आमगेल्या स्वाम्याल आशिर्वादू देवाल अनुग्रह नित्य निरंतर आसो म्हणून आमी मागून घेताची सगळ्यांकय देव बरें कर